माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. साडेतोड नायक केरवळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. 54वो इफी आतांच सोंपला आनी ह्या इफी चालू आसतना गोंयान फिल्म सिटी जाय काय नाका हाची चर्चा चलताली. जवळ जवळ 20 वर्सां आमी गोंयान भितर इफी घडयतात. ह्या इफी घडयतना आमी बाबा सारकेच मुखार वतात काय फाटल्यान वतात, परत धडपडटात, घुस्पून पडटात, कितें आमकां इफी जाय काय नाका, इफी आमी कसो वाडयतले, इफी संदर्भान विधायक गजाली घडटात काय कितें, गोंयान जी पळय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तिचे भितर गुणात्मक फरक पडटा काय कितें, की काय ती फक्त पक्ष कार्यकर्त्यां खातीर महामंडळाची स्थापन केल्ली आसतात तशी ती पक्ष कार्यकर्त्यां खातीर स्थापन केल्ली एक संस्था जाल्या. सरकाराक इफीन भितर सामको इंट्रस्ट आसा काय कितें, आनी इफीन जर इंट्रस्ट ना जाल्यार मागीर फिल्म सिटी कितें जावप, अशे खुबशे प्रश्न आसात. 2 मानेस्त ह्या प्रश्नाचे जवाब दिवपाक चर्चा करपाक आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा लक्ष्मीकांत बाब शेटगांवकर, जो फिल्म मेकर, डायरेक्टर, वेगवेगळे प्रयोग ताणें केल्यात, गोंयचो एक नामनेचो फिल्म मेकर. आमचे मदीं आसा सचिन चट्टे. सचिन बाब हे कला समीक्षक, इफी इतले वर्सां पळयतात गोंयांत, ते फिल्म क्लब चलयतात, सिनेफायल, हातूंत भितर बरे सिनेमा येवचे, लोकां मदीं चित्रपटा विशीं जागृताय वाडची हाजे खातीर सचिन चट्टे प्रयत्न करतात. हांव सगळ्यान पयलीं प्रश्न सचिन चाटेकर उलयता. सचिन बाब, म्हाका सांग, 54 वो इफी सोंपला, तुज्यो मनान ज्यो पळय कितें भावना आसात त्यो तुवें व्यक्त करच्यो. म्हाका दिसता की जो आयडिया आशिल्लो इफीचो दॅट वॉज अ गूड वन. कित्याक ऑल द बीग फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड दे आर नोन बाय द सिटी, वेदर इट्स टोरंटो, कॅन, बर्लिन, वेनीस, एवरी फेस्टिवल इज नोन बाय इट सिटी. आनी इफी जो आशिल्लो तेन्ना इट वॉज अ ट्रॅव्हलिंग फेस्टिवल. इट वॉज मोस्टली इन दिल्ली, पण तो त्रिवेंद्रमान जालो, बँगलोरान जालो, मुंबईन जालो. सो द आयडिया वॉज गुड टू ब्रिंग इट टू वन प्लेस, अँड गोवा वॉज अ परफेक्ट प्लेस बिकॉज इट्स ऑल्सो अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. पण 20 वर्सान खूब प्रोग्रेस जाली अशी म्हाका दिसना. We started off with 6 or 7 theatres that time. We still have 6 or 7 theatres still. Even this time, in fact, they had 10 theatres because they also had Inox in Porvorim and 2 additional But theatres. unfortunately, Kala Academy is not there. Kala Academy is not there, which is the biggest theatre, and it was not there for the last 3 editions actually. Yes. That aside, I don't think there has been a great deal of improvement. At least the idea आशिल्ली जेन्ना इफी गोंयान आयली की it will become something big. People will talk about it. We'll have foreign delegates coming in. We'll have people looking forward to the festival. पण तशें पळय, if you go to see, there are no big critics or journalists from the film world also covering the festival. Exactly. They do come to Film Bazaar, which is organized by NFDC. They do care for film journalists. They do care for film journalists to some They're very degree. vital. Yeah, that's a question I think they can answer best. But the idea was they come to Film Bazaar where there are new projects are in the pipeline. The journalists want to know more about what's coming out of India. I know people who have come from Texas in the US to Film Bazaar to find out what projects are kind of lined up in India, Indian films. But IFFI पळयलें जाल्यार, and again there is IFFI and Film Bazaar they are like two neighbors who don't talk to each other. The people from Film Bazaar don't go to IFFI and the people from IFFI don't go to Film Bazaar. So at IFFI you don't see any journalist as such covering the festival. So it has not got the traction it should. I have not seen a foreign journalist for many years. No, nobody attending comes here. the Why film. will they come here? What is the reason? They will come. So I had spoken to Derek Malcolm, who was a film critic for The Guardian for more than 20 years. He came to India first in the 70s. Unfortunately, he passed away last year. So he used to tell me that in the 70s, 80s, and to a very little degree in the early 90s, he was excited to come to IFFI to India to watch Indian panorama. The kind of films that are shown there of the masters that time who were there, whether it is Adur or Girish Kasarwali and the likes. But he's saying Indian panorama is no longer interesting. This is what he told me in 2016. Oh. And this year you had a film like, for example, Kantara. It's a beautiful film, no doubt. But this is the second edition of IFFI after the film has been released. So why would anybody come here? And many of these films are on OTT सचिन बाब, हांव also. तुजे कडेन येता. लक्ष्मीकांत बाब, तूं फक्त इंडियन फेस्टिवल्स न्ही, इफी तूं आसता, पूण तूं केरळाक वता, मामी पळयता, तूं वेस्ट बेंगॉलचो फिल्म फेस्टिवल पळयला, पूण तूं भायरय गेला, कान्स टू जर्मन टू टोरंटो ह्या फेस्टिवलान तूं पळयला. ते फेस्टिवल आनी इफी म्हाका तूं तुला करूं शकतलो? तुला म्हणजे एक सगळ्यान ते FIPF रेकॉग्नायज फेस्टिवल आसात, हे सगळे मोठे मोठे फेस्टिवल आसा ते. आनी आमचो फेस्टिवल आतांच जाला, म्हणजे काय 5-6 वर्सां पयलीं. पण द मेजर फरक जो म्हाका जो दिसता की आमचो जो फेस्टिवल आसा तो इट इज रन बाय द गव्हर्मेंट.
गव्हर्मेंट बॉडी एक्झॅक्टली. आणि ताच्या खातीर कितें जाता की फेस्टिवलाक जे एक डायरेक्शन मेळपाक जाय, जशें एका फिल्माक एक डायरेक्टर जाय आसता किंवा एक स्टेटीक एक चीफ मिनिस्टर लागता, तो सगळ्या गजालींनी विचार करून एक ताका एक निर्णय दिता एखाद्या गजालीचेर, तो ह्या इफीक जायना. म्हणजे फेस्टिवलाचे डायरेक्टर प्रत्येक वर्साक कोण तरी ब्युरोक्रेट येता, एक वर्स तो रावता, कांय जाण बरेच जालेले 2 वर्सां रावतात, एखादो 3 वर्सां, पण ताका फूल डायरेक्शन ताका वेवस्थीत दिवंक मेळना. म्हणून इफीच्या फिल्माच्या क्वॉलिटीचेर परिणाम जाला आणि मॅनेजमेंटाचेर जाला. पयलीं DFF डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल हय. ही फिल्म फेस्टिवल करताली, हय. ते सगळें काडलां आनी NFDCन भितर डिजॉल्व केला. सो हे बरी प्रक्रिया. नाही, प्रक्रिया ॲक्च्युली खंयचे सिंगल विंडो आसप सदांच बरी, ही डेफिनेटली हांव मानता, सिंगल विंडो आसपाक जाय. पण NFDCचो MD कोण, सो ही इज ऑल्सो अगेन अ ब्युरोक्रेट. सो इव्हेंच्युअली जे DFFन केले पळय तेच NFDC करूं शकता. कित्याक जोपर्यंत तुम्ही फेस्टिवल डायरेक्टर म्हणून एक हाय स्टँडर्डचो फिल्म मेकर वा जो ऑल ओवर वर्ल्डान जाका फिल्म फेस्टिवलाचो एक्सपिरियन्स आसा असो मनीस जर तुमी थंय जर अपॉयंट करिना जाल्यार तो परत गव्हर्मेंट सेक्टरचोच फेस्टिवल जातलो. म्हणजे नांव बदलतले, पयलीं DFF ESG म्हणटाले, आतां NFDC ESG म्हणटले. सो इव्हेंच्युअली इट विल कम टू सेम. म्हाका तुवें आनी एक स्पेसिफीक जाय आशिल्लें. जेन्ना एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा फॉर्म केल्लें तेन्ना पर्रेकरान आयडिया काडिल्ली अशें की हो जो पळय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा एक स्वायत्त संस्था आसली, ती फिल्म फेस्टिवल घडयतली फुडाराक. हे सगळे दिल्लीचे पळय मल्टिपल ऑफ एजन्सीज, DFF, NFDC, दुसरे बाजूक आसा ती पत्र सूचना कार्यालय, PIB, ह्यो सगळ्यो 10-12 संस्था, तांचे 200-300 लोक गोंयांत येतात आनी धुडगूस घालतात आनी सगळो विस्को करून उडयतात. त्या परस गोंयांत एक संस्था आसतली, थंय एक्सपर्ट येतले, तेच सगळे फिल्म ठरयतले. पण इनिशियल प्रोग्राम होच आसलो की जेन्ना फर्स्ट टायम गोंयांत इफी आयलो तेन्ना विचार केल्लो की बेसिकली एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी त्या कमिटीन सांगलें फेस्टिवल डिरेक्टर आसतलो आनी सुरवातीक एका DFF हेल्प करतली, ESG इव्हेंच्युअली टेक ओवर करतली आनी ESGचे सेक्शन्स वाडटले आनी इव्हेंच्युअल कंट्रोल गोंयान उरतलो. आनी इट विल बी मोस्टली लायक अ गोवा फिल्म फेस्टिवल, म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म जसं कान फेस्टिवल, ब्रँड गोवा. पण ते ब्युरोक्रेट लेवलाचेर अशें जालां की अजुनूय ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा. बरोबर. आनी गोवा गव्हर्मेंटानी अशी बरी पार्टनरशीप फॉर्ज करूंक ना, म्हणजे बरे लोकांक हाडून थंय हाडपाचें आनी फेस्टिवल बरे भशेन करपाचो आनी टेक ओवर जे करपाक जाय आसलें काम पळय ते ESGन केलें ना. आनी आतां ESG कडेन स्वता सेक्शन सुद्दां ना, ESG कडेन कसलोच कंट्रोल ना. ESG फक्त बिलां सँक्शन करता, कोट्यांनी रुपये खर्च करप आनी भायर लायटी घालप. आनी राजू जाता कितें कशें जाता की आतां फॉर एक्झाम्पल आतां DFF कोणाक हाडटा जे पॅनोरामाचे लोक असतात किंवा कांय जाण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान जेंची फिल्मां आसात ते लोक असतात, त्या भायर बरेचशे लोक येतात जांकां कांय संबंदूय आसना, अशे लोक येतात आनी ESG तांची मागीर बिलां सँक्शन करीत रावता. सो हितून जाता कितें, गोवा गव्हर्मेंटाचो पयसो वयता, वीच इज अ रॉंग थिंग. आय थिंक गोंयचो जो पयसो आसा पळय तो एक रिस्पॉन्सिबल मनशा कडेन, म्हणजे ताका ते रिस्पॉन्स आसपाक जाय की बाबा आमी इफी कोण ओडटात आमच्या लोकांक हाचो फायदो जाता म्हणून. ह्या फाटभुंयेचेर म्हाका सांग, गोंय फुडें वता काय फाटल्यान वचत आहा? आय थिंक मातशें फुडें वयता मागीर परत फाटी येता, तशें जाता तें. बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स वीच हॅव नॉट इम्प्रूव्ड. आतां लास्ट इयरी तशेंच जालें, ह्या वर्साय तशेंच जालें. देर वर लॉट ऑफ एम्प्टी सीट्स इन द ऑडिटोरियम अँड देर आर पीपल वेटिंग आउटसाइड टू गेट इन, बट ऑनलायन इट शोज फुल, बट पीपल कॅनॉट गेट इन बिकॉज दे डोंट हॅव अ तिकेट. आनी ह्या वेळार रश लायनी ना. रश लायन दोन वर्सां जालीं. लास्ट इयर तांकां प्रॉब्लम जालो, रश लायन ना. सो दिस मस्ट बी द ओनली फेस्टिवल वीच हॅज एम्प्टी सीट्स इनसाइड अँड एन्थुजियास्टीक ऑडियन्स आउटसाइड, बट दे आर नॉट अलाउड टू गो इन बिकॉज दे कॅनॉट बुक अ तिकेट. सो आय डोंट, तशें पळयता गेल्यार वॉट इज द पॉयंट ऑफ द फेस्टिवल देन? You know, that if delegates cannot get in smoothly. So the idea should be to get in people to watch cinema, and that should increase the standard. It's not about just, you know, having a mela kind of a thing, but it's to encourage people. गोंय गव्हर्मेंटाक फक्त एक उत्सव असो जाय जातूंत भितर खुबशे पयशे खर्च करपाक मेळटले. सरकारचे हेतू कितें आसता, चड पयसो खर्च करया. सो आनी एक उधळपट्टी हो ताका दुसरें उतर ताचें. आतां काल मायकल डगलसचो एक मास्टर क्लास जालो. आतां मास्टर क्लासीन ताका विचारता वॉट इज द शू सायज ऑफ युअर वायफ. आतां तो वॉट कायंड ऑफ मास्टर क्लास इज दॅट, आय डोंट अंडरस्टँड. ताचेर खूब क्रिटिसिजम जालो आनी ताका जे प्रश्न विचारपाक जावन आशिल्ले ते विचारले, ताका हिणसायलो, ताजे बायलेकय वायट पद्दतीन वापरले. शैलेंद्र सिंग म्हणटा ताका हांगा आपयल्लो. Sorry, if you go to see, there is also another great director come here called Nuri Bilge Ceylan, who is from Turkey. He is one of the great masters, contemporary masters. पण त्याका खंयच कांयच मायलेज मेळूंक ना. There has been no press interview of his anywhere that I have seen. So central ज्यो पळय बॉडीज आसा तांकां वचून फिल्म फेस्टिवल तांकांच कळुना. जशें लक्ष्मीकांत म्हणटा तशें की सतत डायरेक्टर बदलिल्ल्यान ताका एक दिशाच उरना की कशे तरेन वचप. लक्ष्मीकांत बाब, हे सगळे आतां चर्चेंतल्यान आमी फुडें वतना, आमी इतले 20 वर्सां जालीं आतां फिल्म फेस्टिवल घडयतात. आमी ESG घडयता तिका ताजो उद्देश्टच खबर ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट मल्टिपल एजन्सी आतां एक एजन्सी केल्या पूण ती परत ती अडखळटा कारण तिका एक अध्यक्ष हे ना. अशे वेळार गोंयान भितर फिल्म सिटी करप काय ना?
सगळ्यात पयलीं कारण आमी येदी व्हडली जमीन दितले आनी तें हाजे भशेन जाता विमानतळय जाय 2 विमानतळ केली येदी व्हडल्यो जमनी दिल्यो सो आमचे कडेन मेकळ्यो जमनी नात आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी प्रॉब्लेम जाता आमचे कडेन लोकांक खबर ना बाबा स्थानीक कितें बाबा फिल्म सिटी म्हळ्यार अशे वेळार तुका कितें दिसता की फिल्म सिटी गोंयांत एज ए फिल्म मेकर म्हाका सांग फिल्म सिटी गोंयांत जाय काय ना पळय एक्चुली पयलीं समजूंक जाय फिल्म सिटी म्हणजे कितें फिल्म सिटी म्हणल्यार बेजिकली तुमची फिल्माची शूटिंग जी आसा पळय इजी जावपा खातीर तयार केल्ली एक तरेचो व्हडलो स्टुडियो किंवा हाचेर आसता आतां गोंयांत कशें आसा जे लोक गोंयांत शूट करूंक येता पळय ते गोंयचे रेंव गोंयचे समुद्र किनारे किंवा गोंयचे न्हंय गोंयचे नेचर शूट करूंक येतात सो तांकां एज सच स्टुडियोची गरज पडना आनी अशे तरेचे ते म्हणजे लोक इवन आतां तरी अशें जालां की फिल्म इंडस्ट्रीन मॅक्सिमम लोक आसा पळय तांकां कितें करपाचें आसा मोटें जाल्यार ते सेट करिनात म्हणजे आमच्या सेटान बेजिकली लाकूड बिकूड लागता किंवा POP लागता ते सगळे आतां लोक सेट करपाचे लोकांनी बंद केला लोक सगळे ग्रीन पड्डो म्हणटा पळय ते ग्रीन पड्ड्याचेर सगळें करता आनी ताका लागून तुका फिल्म सिटी हो कॉन्सेप्टच आउटडेटेड जाला very rare like somebody of old school like somebody like संजय बन्साली or विदू विनोद चोप्रा तांकां व्हडलो एक सेट क्रिएट करपाचो आसता ते फिल्म सिटीन शूट करतात पण बाकीचे लोक सगळे तुका ग्रीन पड्ड्याचेर करतात नाल्यार एक्चुअल लोकेशनार वचून करतात अशे तरेची आतां अवेरनेस तयार जाला म्हणजे लोकांक जर गोंय पळोवंक जाय तांकां गोंयच पळोवंक जाय गोंयचो स्टुडियो तांकां पळोवपाची गरज ना सो दॅट इज द रिजन फिल्म सिटी इज अ टोटली आउटडेटेड कॉन्सेप्ट आणि हे म्हणजे कशें सगळें फाटल्यान वचपाचें कशें म्हणजे म्हाकाच नाका न्ही कोणाकच गरज ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आतां आमी आतां गोंयचे फिल्म मेकर फॉर एक्झाम्पल आसता पळय तांकां जर एक सेट लावपाक लायलो व्हडलो जाल्यार त्या सेटाचोच 50 लाख खर्च जातलो मागीर आमी तो सेट लायतले खंयच्या पयशान करतले आनी फिल्म कशें करतले सो गोंयचे तर पॉसिबलच ना गोंयचे फिल्म मेकर तर फिल्म सिटीन शूट करूंकच शकना आतां कांय जे फिल्म सिटी आसा ते आतां TV सिरियलवाल्यांक दिला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फिल्म सिटी मुंबयची आसा किंवा सावथाक जी आसा थोडे फिल्म सिटी तरी बंदूय पडले कित्याक फिल्मां जायना म्हणटा ते फिल्म बिझनस येना न्ही सो मागीर ते सगळें बंद जालें सो आय थिंक इट इज नॉट अ गुड डिसिजन टू एक्चुअली इवन थिंक ऑफ फिल्म सिटी बिकॉज ते म्हणजे कशें जातलें मरे म्हणजे कोणाक तरी आमी कॉन्ट्रॅक्ट दितले आनी तो आमकां गोवोरमेंटाक पयशे दितलो म्हणून आमी वाट पळयतले म्हणजे कशें ते आमचे कोंकणीन एक म्हण आसा की शेजान्नी सान्नां दितली म्हणून आपूण रोस काडून दवरलो तशें जातलें तें आमकां सदांच बस चुकल्या जेन्ना IT इंडस्ट्री जेन्ना वयर सरताली तेन्ना IT करूं येताली तेन्ना बस चुकली ती हैदराबादाक गेली ती बेंगलोर गेली मागीर आतां IT सिटी करपाक सोदतात तशें आतां फिल्म सिटीचो जो पळय कन्सेप्ट आशिल्लो तो पन्नो जालो आनी तेन्ना हांवें सुचलो की फिल्म सिटी करी आनी दुसरें म्हणल्यार फिल्म सिटीन सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आसता जी रिसोर्सीस म्हणजे एक फिल्म सिटी म्हणल्यार ताचे बरोबर तुका एक 1000 लोक अशे जे लोक जाय जे ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून काम करतले ते गोंयांत अवेलेबल जायना हांगा 10 आर्टिस्ट मेळोवपाक कठीण जातात परत कार्पेंटर्स पेंटर्स हे जितले अवेलेबल सोर्सीस आसा पळय ते गोंयांत तितले मेळना हांगा कामगार मेळपाक कठीण लोकांक कन्स्ट्रक्शनाक कॅन यू इमॅजीन की 100-150 लोक जे जाय पडटले पळय ह्या फिल्म प्रोड्युसरांक थंय मेळचे ना आनी मागीर हे इट वील बी अ बीग फ्लॉप शो हो हाजेर एक म्हजी जाप अशी की जवळ जवळ 12 वर्सां पयलीं दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी तेन्ना हांव ESGचो मेंबर आशिल्लो तेन्ना शेखर कपुराक गोंयांत हाडिल्लो आनी ताणें ESG मुखार एक प्रेजेंटेशन दिल्लें ताणें सांगिल्लें गोवा इज ए आयडियल प्लेस फॉर फिल्म शुटिंग्स आतां फिल्म सिटी आनी फिल्म शुटिंग्स दोन कन्सेप्ट वेगळे ताजें म्हणणें कितें आशिल्लें मुंबय लोक जे पळय आर्टिस्ट आसात व्हडले व्हडले कलाकार आसात ते ट्रॅफीक जॅमान भितर फसल्यात एके कडल्यान दुसरे कडेन वतल्यार 2-2, 3-3 वरां लागतात सो तांकां नाका जाला सो दे आर इंट्रस्टेड इन मुवींग आउट ऑफ बॉम्बे सो अशे परिस्थितींत तो म्हणटालो गोवा इज अ व्हेरी आयडियल प्लेस आनीक अशें आमी गोंयांत हें कित्याक करचें न्ही गोंया आयडियल प्लेस डेफिनेटली फॉर शूटिंग एज सेड नॉट फॉर फिल्म सिटी कित्याक फिल्म सिटी म्हणल्यार ते डिफरंट कॉन्सेप्ट येतात तातूंत रिसोर्सीस लागतात ह्युमन बिंग्स लागतात आतां म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल कार्पेंटर म्हणटा पळय ते आमचे गोंयचे लाकडाचें काम करपी ते न्हू हे बेजिकली काम करता प्लायवुडाचें काम करपी लोक आसता ते इम्पोर्ट करचे पडले लेबर तुमकां लायट बॉय जे आसता पळय ते आमचे गोंयचे भुरगे काय ते लायट बॉय काम करचे ना ताका मागीर कोल्हापूरच्यान बेळगांवच्यान तुमकां लोक हाडचे पडटले सो एक तरेचो आनी तिसरी आनी गजाल म्हणजे हे लोक जे फिल्म सिटी म्हणटा पळय तांकां हें खबर ना की जितले फिल्म सिटी आसा पळय दे आर इंटू अनादर बिझनस नाव वीच इज कितें तरी गेम्स करपाचे आनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करपाचे ट्युरिस्टांक आफोवपाचे थंय बसी घालपाचे ताका टिकेटी लावपाचे अशे दुसरे बिझनस फॉर एक्झाम्पल रामोजी सो अशे वेगवेगळे बिझनस तातूंत आयल्यात आनी इव्हेंच्युअली कितें जालां जे गोवोरमेंटान जे लिजांक दिला पळय ते लोक आतां भायरूय सरिनात थोड्या लोकांनी एक्चुअली त्या फिल्म सिटीन गोवोरमेंटाच्या जाग्यांनी कन्स्ट्रक्शनाय केल्लेली आसा आनी अमकी वर्सां गेली काय ना त्या हातीन परत तो लँड मेळप आनी कठीण जातलें सो आय थिंक इट इज अ व्हेरी डेंजरस थिंग दॅट वी आर गेटिंग इन टू इट ना पूण एक गजाल खरी तुवें बॉम्बेचे गोरेगांव पळयलो न्ही हांवें 2-3 वेळा पळयलो आनी एकदां तर आमी ESGन थंय वचून ताचो अभ्यास केल्लो कशें आसा गोरेगांव फिल्म सिटी इन बॉम्बे इज व्हेरी व्हेरी बिजी फिल्म सिटी
because there is so थंय- much activity that happens there. आं. already. कारण आनी TV थंय serials थंय असतात. तुका वर्सांनी वर्सां बुकींग आसता हय. एक सेट लोक तयार करतात फिल्म चडशे आतां हे सगळे टेलिव्हिजन सिरियल्स हय. एक सेट तयार केलो देड दोन वर्सां तांची शुटींग चालूच आसा सो अशा परिस्थितीन तुका दिसना बॉम्बे लागीं वेल कनेक्टेड टू बॉम्बे आनी विथ ए नायस रिलॅक्सिंग मूड गोवा इज ए दे आर कन्सिडरिंग गोवा एज ए कॉन्फरन्स सिटी वाय नॉट हो तुका हांव एक डेविल्स एडवोकेट क्वेश्चन ना विचारता आता चान्स दिता हांव कितें कशें आसा फॉर एक्झाम्पल आतां फॉर एक्झाम्पल एक लायव्ह शो आसा कपिल शर्माचो शो आसा Correct. कपिल शर्मा बसतलो आनी थंय प्रोग्राम करतलो तो गोंयांत येतलो पूण ताच्या समोर जे हजारो लोक आसा बसलेले आसा पळय ते तुमी खंयच्यान हाडटले ते जायते मनशान येतले हां, म्हणजे ते मुंबयच्यान ताजेर ते म्हणना ना कशें आतां मुंबयच्यान ते इतले तुका क्रावड ज्युनियर आर्टिस्ट इट इज नॉट फिजिबल म्हणून ताच्या खातीर ना, जे जर जाग्यार ना, Technical people. देर नॉट टेक्निकल पीपल ऑल्सो दॅट इज फायन आमी ते थोडे बहुत थोडे कमीच आसता पण बेसिकली जो क्रावड जंय आसता पळय जे लायव्ह शो किंवा फॉर एक्झाम्पल टीव्ही सिरियल सगळे आर्टिस्ट बॉम्बे बेस क्राऊड तू म्हणटा लोकां मदीं बशिल्ले काय लोक पळोवपाक बशिल्ले क्राऊड काय तू भितर पळोवपाक participate बशिल्ले ते सकाळच्यान रातभर असतात म्हणजे रातभर रातभर shooting एकलो जाता. गेलो दुसरो येयलो तिसरो येयलो रातभर. म्हणजे एक कॉलेज येयली दुसरी कॉलेज येयली Correct. तिसरे इन्स्टिट्यूट येयलें अशें ते थ्रू आउट चालू असतात आनी दे आर ऑल कनेक्टेड टू बरोबर. तशें गोंयांत जावपाक कठीण आसा कित्याक ते मागीर एज्युकेशन सेक्टर तुका इन्वॉल्व करचें पडलें म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक हाडचो तू पडलो म्हणटा भितर पूर्णतः आमकां फिल्म सिटी नाका No, I won't say that. Anything has to be approached with logic. Now, आता म्हाका दिसता consultantचो टेंडर काडलेलो की somebody will consult and tell them की how it will work out. Now, I'm curious to see what the consultant has to say. But there are only few things आमकां दिसता पयलींच्यान. मेन म्हटल्यार आतां गोंयकारांक कितें फायदो ताचो? Do we have enough people to work in the film city? Do we have enough trained people? I don't think so. We don't have any film school here. We don't have any technical people here. So, फायदो कोणाक जातलो? Maybe somebody supply something or something like that. But directly as technical people in the film city, म्हाका दिसना गोंयांत तितले लोक आसा म्हणून. आणि दुसरी गजाल. दुसरी म्हाका आनी एक म्हत्वाची गजाल दिसता की आमी फिल्म सिटीचेर उलयता जाल्यार न्ही गोंयांत खुबशे प्रोजेक्ट अशे लोक म्हणटात तुमी प्रोजेक्ट आयलो विरोध करतात कसले प्रोजेक्ट आयलो विरोध करतात पण फिल्म बेसिकली गोंयचे लोक कित्याक विरोध करतात आय एम अ फिल्म मेकर बट स्टील आय एम अ गोवन फर्स्ट कितें जाला की गोंयांत कांय वर्सान फाटल्या 10 वर्सान तरी हांवें पळयलां की डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट खूब जाला म्हणजे खंयी व्हरून दोंगर कापपाचे रस्ते तयार करपाचे खंय वयता थंय तुमी थंय बेतो घालतले अशें करून कन्स्ट्रक्शन वर्क खूब जाल्लें आसा आनी आमकां आमचें एनवायरमेंट वाटावचें दिसता सो फाल्यां सगळें खंय दोंगरार ज्या जाग्यार जीव जैविता आसा बायोडायवर्सिटी आसा थंय जर तुमी सगळें क्लीन करून थंय जर फिल्म फुटे काडूंक लागले वी विल नॉट वॉन्ट इट लोक विरोध करपाचें कारण आसा लोक कितें म्हणटात बायोडायवर्सिटी तो जो दोंगर ते फिल्म सिटी वापरपाक सोदतात आयडेंटिफाय केला कम्युनिटी रिझर्व हय थंय म्हणटा ते बायोडायवर्सिटी आमी वेगवेगळे वनस्पती आसा वेगवेगळी झुडपां आसात थोडी झाडां आसात जीव जंतू प्राणी ते आसात इतलेंच न्हय ते कितें म्हणटात की तुमी फिल्म सिटी करतले फिल्म सिटीक अमके 1000 लिटर उदक लागतलें गांवचें उदक काडून थंय तोडून दितले डेफिनेटली लोकांक तुमी वंचीत दवरतले वेगवेगळे कारणां खातीर तांकां सप्लाय करतले पण लायटीचेर प्रेशर येतलो इलेक्ट्रिसिटी वॉटराचेर येतलो थंय जे एनिमल्स आसात तुका खबर आसा फिल्म सिटींग ज्या जाग्यार शूट चलताले पयलीं थंय आतां म्हणजे वाघ चिते येवपाक लागल्या कित्याक तुमी तांच्या जाग्यार जेन्ना वयतात पळय आनी थंय निवळ करून तुमी जर एक्टिविटी करतात पोल्युशन करतात नॉयज पोल्युशन फॉर एक्झाम्पल इज अ बिग थिंग हे सगळे गजाली थंय जेन्ना घडटले पळय तेन्ना मागीर जी जनावरां बिनार आसा ती खंय वतली फक्त एकूच प्रश्न असो कितें की गोंयांत कांय डेव्हलपमेंट हो जाय आसतलोच फुडले आमी जेन्ना 50 वर्सांचो विचार करतात गोंय हें डेव्हलप जायच आसतलें रोजगार निर्माण करचो पडटलो सो पोल्युटींग इंडस्ट्री येवची परस नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री जर आयली ही बऱ्याक पडटली हो एक विचार आसा दुसरो विचार जर फिल्म सिटीचो कन्सेप्ट जर आज तयार केलो आनी फिल्म सिटी करपाची जाली ताका ती तयार जावन प्रत्यक्ष कामाक लागता 10 वर्सां वतली At ह्या 10 वर्सान नवे टेक्निकल स्कूल तयार जावं शकता जे टेक्निशियन्स फिल्म सिटीक सप्लाय करतले नवे आर्टिस्ट तयार जावं शकता जे वेगवेगळे कामां फिल्म इंडस्ट्री ताकाच लागून एज आय सेड द अप्रोच हॅज टू बी फॉरवर्ड नॉट बॅकवर्ड पहिली फिल्म सिटी करूया मागीर स्कूल करूया आणि म्हाका दिसता की जर खऱ्यांनी जर गव्हर्मेंटाक जर इंडस्ट्री तयार करपाची आनी फिल्मांक जर सपोर्ट करपाचो फिल्म इंडस्ट्री गोंयची किंवा भायली जाल्यार सगळ्यान पयलीं तेणी जी आमी ऑलरेडी आहा इयर्जीन गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम तेची जी फाटली 6 वर्सां 7 वर्सां बिलां पेंडींग आसात म्हणजे लोकांनी फिल्मां केल्या 2017 लोकांनी ते पिक्चरच लोकांनी करून सोडून दिला कारण पयशेच दिवना लोकांनी 7 वर्सां आपले बोल्सांतले पयशे मारून कोणी रीण काडून कोण आनी गाडी विकून हे फिल्मां तयार केला ती 7 वर्सां तांची बिलां पेंडींग अजून ते इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आसा आनी थोडी इयर्जीन बिलांय बी अजून म्हणजे तेंचे एप्लिकेशनाय बी मागूंक ना अशा परिस्थितीन इंडस्ट्री कशी तयार जातली आनी फिल्म सिटी करून फाल्यां तुमी फिल्म सिटी केली तुमी म्हणटा अरे तुमी फिल्मां कित्याक करणार रे ते जावचें ना आमच्या फिल्माक करता पयलीं फिल्मां जावपाक जाय आणि एक गजाल म्हटल्यार UP हॅज बीन ट्रायंग टू पुश अ फिल्म सिटी फॉर अ लॉंग टाइम इन नोएडा they were looking for a land of 1,100 acres and 700 acres and the investment was 1,100 crores
now they have reduced it from 1,700 to 230 acres, but they are still not finding bidders. So that's why they are changing the rules and regulations. Almost एक वर्ष झाली, they are trying to come up with various options. Such a progressive state. Yes, not getting. they had two. It was a global tender. They had two bidders. Both of them backed out. So they are now trying to reduce, and trying to figure out some way. So त्याच्यावरून आमकां there is a learning lesson की if what is going right there, what is going wrong there. So if they are not being able to work out, then we also have a set of problems. Correct. So आणि इंडियेक 7-8 जाग्यार अशे बारीक बारीक फिल्म सिटी जाल्यात आनी सगळे बंद पडल्यात इव्हेंच्युअली. कित्याक हें तुका कारण सांगलें की जशें एक कॅमेरा आयज तूं घेतलो, जो कॅमेरा तूं घेता तो 2 वर्सांनी आउटडेटेड जाता, 3 वर्सांनी परत आनी नवीन कितें येता. आणि सो अशें फिल्म सिटीचें तें जालां. आतां लोक शूटच करचे ना फिल्म सिटीन, सगळे भायर करतले. आणि म्हाका एक सांग, कांय वर्सां पयलीं न्ही म्हाका गव्हर्मेंट सोर्सा कडल्यान कळिल्लें, कांय वर्सां पयलीं एक प्रपोजल आयिल्लें आमकां हांगा शूटिंग बेज किंवा फिल्म सिटी करपाची आसा, पूण आमकां लँड जाय सी शोर. सी गोवा म्हळ्यार कितें, गोंयांत ट्युरिस्ट येतात ते दोंगरांनी वचपाक येनात, गोंयांत ट्युरिस्ट येतात ते सगळे धांवतात बिचाचेर. कारण वी हॅव ए युनीक बीच, वी हॅव ए युनीक एनवायरमेंट एक्रॉस बिचीस. आनीक हो जें कितें पळय सौंदर्य तें फिल्म मेकरांक जाय ना. तें आमी अशें शूट करूं शकता, फिल्म सिटी कित्याक जाय ताच्या ना. खातीर. पूण थंय मागीर तें कितें म्हणटा, थंय रावपाची वेवस्था जाय. No, hotel. आता Yeah, फाय hotels स्टार, आसा. फाय स्टार आमचे हॉटेल. this looks like a land scam to me. Yeah, I will tell you. I will tell you. Sachin, This is the point. A decade ago, I met पोलतोरचो मनीस. ताच्या खातीर म्हाका समज एक देवूळ बांदपाचें आशिल्लें, तें हांवें कोणाक तरी पंचायतीक धरून थंय देवूळ बांदून घेतलें, म्हाजें शूट केलें, लोक हॉटेलांत रावले, सोंपलें. मागीर ताका फिल्म सिटीची गरजच ना. इनफॅक्ट फिल्म सिटीन तर हांव करचोय नाशिल्लो, कित्याक प्रत्येक फावटी अमिताभ बच्चन 10 फावटी त्याच देवळांत घंटा मारता, मागीर सनी देओली मारता. सो इट इज अ बॅड सिच्युएशन. व्हेरी गुड पॉइंट. आणि सगळे हिंदी सिनेमांनी तेच देवूळ कित्याक ती फिल्म सिटी न्ही. सारकें. सो आनी अशें आयचे फिल्म करूंक तयार ना. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. आनी पयलीं कितें जातालें, आतां गोविंदा एक जाग्यार शूट केलं, मागीर आनी दुसऱ्या सेटार गेलो, तिसऱ्या सेटार चलतालें. आतां एक एक्टर एट अ टायम एकच फिल्म करता, तो वर्सभर आपल्या बॉडीचेर वर्क करता आनी एकच फिल्म घेवन बसता. ताकाय ताची इम्पॉर्टन्स कळ्ळा की रियालिटी इज द थिंग. इफ यू आर नॉट रियल, यू आर फेक, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू. सो दिस चेंजेस हॅपन. यू शुड अंडरस्टँड की आता आणि गजाल म्हटल्यार even the finances of it, when I said that UP was looking for 1,100 crores of investment in the change scheme now, from 60 years they've increased the repayment years to 90 years. आता 90 years म्हटल्यार, I mean, who has seen, it's a very long term plan. Yeah, it's a very long term. Very long term plan. 60 to 90. 60 itself is a big time. गिविंग लँड टू देम. yeah. It is actually like that. It is. जागो दिवन मोफत जावपाचें. गोंयांत केला मरे जुवारी बिवारी लँड दिवन उडयल्या, ते आतां थंय जाय तें करतात. हय तशें जाता. फॅक्टरी एज्युकेशनाक दिल्या तुवें देवूळ बांद आनी तूं आनी कितें कर. Feasibility report is very important. I mean, we can discuss some things prima facie and from what, say, other cities are doing, like what the Noida Film City we are talking about, how much land they want, what is their investment, what is the return, what is the period of return. Correct. And how will that work out for Goa. So those are very basic questions. which is in the public बेसिक domain. क्वेश्चन हा तुका. गोंयांतले फिल्म मेकर जर 2-3च घेतले, 2 आनी 3च हा, तातूंत तूं प्रॉमिनंटली येता. फिल्म सिटीचो कन्सेप्ट येवचे पयलीं तुका एकल्या सरकारांतल्या खंयच्याय जबाबदार मनशान एका एक तोंड बारीक तरी हो प्रश्न केला, लक्ष्मीकांत बाब फिल्म सिटी करया. कशें आसा न्ही पळय, हे जो फिल्म सिटीचो येयला पळय, म्हाका तर विचारूकच ना, तेच डिफरंट थिंग. पूण खंयच्याय फिल्म मेकरांक किंवा फिल्म बॉडी जी आमची आसा पळय, आमचे कडेन 60-70 फिल्म प्रोड्युसर आसा, केन्नाय एक मिटींग घेवन तुमचे बाबा कितें निड्स आसात, तुमकां अशा तरेचे प्रपोजल आमचे कडेन आयला, तुमकां हेतून इंट्रस्ट आसा काय ना हें विचारप कांयच ना. दीस इज ऑल म्हणजे आपल्याक जाय तशें. म्हणजे म्हाका एक उतर येयलें फिल्म सिटी म्हणून हांवें सांगलें फिल्म सिटी करया म्हणून. अशें एक्चुअली डेमोक्रेसीन जायना. इवन म्हाका दिसता जेन्ना पर्रीकर आशिल्लो पळय, तेन्ना सुद्दां डेव्हलपमेंट जाल्या. म्हणजे ही जी तुमच्या पर्वरी जागा आसा पळय, थंय पेक्षा सडो आसलो, थंय आतां हावजींग बोर्ड जाला. किंवा आमच्या वास्को सायडीक बीन अशे खाली जागे आसले पळय, थंय फॅक्टरी तयार जाल्यार अशा जाग्यांचें डेव्हलपमेंट ओके आसा. पूण ज्या जाग्यार ऑलरेडी कितें तरी आसा, फॉरेस्ट आसा, जें आमकां सामकें प्रेशस आसा, तें तुमी मोडतले आनी थंय कितें तरी फिल्म सिटी करतले, हे तर फिल्म मेकर तर नाका म्हणटलेच आनी गोंयकारूय नाका म्हणटले. इव्हेंच्युअली तें इट वील बी अ फ्लॉप शो एंड पीपल वील से एवरीवेअर की आमकां हें असलें नाका. So that is thing. And finally, as you asked me, I think this government needs to have at least some film professionals at ESG. नाल्यार हे गोवा गव्हर्मेंटचें नुकसान जातलें आनी हे सगळे पयशे अशेच वचत रावतले गव्हर्मेंटाचे. आनी प्रत्येक मनशाचेर जे आयज जे लोन आसा 2-2.5 लाख पर्यंत आमी म्हणटात प्रत्येक मनशाचेर, हे आनी वायट जातलें आनी गोंयची फायनान्शियल सिच्युएशन वायट जातली. Instead of film city also, they could provide them with some equipment. It can be worked out where some film equipment, if ESG or the government acquires and gives it out to Goans at a very low price. No, actually it doesn't work. एकच सांगा म्हाका, वन विंडो शूटिंग फॅसिलिटी म्हणून कितें तरी विचार चलतालो, चालो तो
म्हणजे भायल्यान जेन्ना फिल्म शुटींग करपाक येता ताका खंय एक कडेन पंचायत त्रास करता, रस्त्यार त्रास करता, पोलीस त्रास करतात. हाजे परस ताणें एक कडेनच ती फॉर्म भरपाची ताका सगळे फेसिलिटी ना राजू ते आसा ते आसा Officially, we have a Officially single आसा. window आणि clearance. actually we Officially, घडटा तशें. but from what we've heard from a lot of people behind the scenes, that it doesn't work out very smoothly. नाही सचिन कशें जाता म्हणजे म्हणजे एखाद्या टायमार जाताच म्हणजे कशें आसा थोडे फिल्म प्रोड्युसरी मातशे विचित्र पद्धतीन वागतात म्हणजे गाडी व्हरून तूं प्लॅटफॉर्माचेर लायतलो आनी मागीर तूं इयर्जीक सांगतलो तेवूय सारकें न्ही. सो म्हाका दिसता ती वन विंडो प्लॅटफॉर्म आसा पळय तो बरो वर्क जाता म्हणजे इयर्जीक तातूंत बरें काम करता आनी बरें ते मॅनेज करतात आनी लोकांचे कंप्लेंट्स फिल्म इंडस्ट्रीचे तरी कांयच ना. So I think that is a long, it's a very old story. But the new part is what ESG can do now. That is very essential. की आतां फिल्म शूटिंग खतर करपाची आहा तुमी लोकांक कन्सल्ट करतले काय ना, फिल्म प्रोड्युसरांक आपयतले काय ना, ताका विचारतले काय ना, त्या शिवाय हें फुडें वचोंक जायना. जमीन पळोवपाक लागले थंय तांचे कडेन डिस्कशन करपाक लागले, मंत्री वचून थंय फिल्म सिटी जातले म्हूण सांगपाक लागलो. दीस इज समथींग व्हेरी बॅड न्ही. अरे तुमी तुमचे कडेन लोक आसात, एक्सपर्ट आसात, गोंयान भितर फिल्मा संदर्भात तळमळ आशिल्ले लोक आसात, तांकां विचारनात आनी फक्त सरकारी लेवलाचेर तुम्ही आजूय विचार करतात. आनी ही जी गव्हर्निंग ही जी बॉडी आसा ती बॉडीन म्हाका दिसता की एटलिस्ट गोवोरमेंटान फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म डायरेक्टर्स हांकां घेवपाक जाय. नाल्यार कितें जातलें की गोवोरमेंटाचें हेचो नुकसान जातलें आनी जो फायदो जावंक जाय फिल्म इंडस्ट्री गोंयच्या तो केन्नाच जावचो ना. म्हाका आमचो टायम सोंपत आयलो, म्हाका तुजें फायनल स्टेटमेंट जाय. I wish that IFFI will improve in the forthcoming years. We waited for 20 years. As I said, it hasn't gone really too far. From where it started, we are still facing the same problems. It has to become a more delegate-friendly festival. We need to get better movies and on the ground. And I wish there would be less bureaucracy in IFFI and more creativity and more professionalism as it happens in any festival around the world. Again, to quote Derek Malcolm back, he said he's traveled to festivals all around the world, but IFFI is the only festival which is run by bureaucrats. Thank you very much. सरकारीकरण राजकीयकरण आमी हो विशय सतत उलयतात आनी तो फिल्माकय लागला आनी म्हणून वायट. कारण फिल्म हे क्रिएटिविटी, फिल्म हे सृजनात्मक अशी तरेची क्रिया, ताका लागून ती जशी इफीक लागता तशी फिल्म सिटीकय लागता. फिल्म सिटी तुमी शिता फुडें मीठ खातात, जमीन ताग्यान घेतले थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारतले आनी लोक फिल्म शुटींग करपाकूच येवचे ना. कारण लक्ष्मण बाबान म्हणलें तशें की हांगा आतां भायर शुटींग करपाची जे पळय कितें कन्सेप्ट तयार जाला तो आतां चड प्रकर्शान निर्माते आनी दिग्दर्शक फुडें व्हरतात. थंय आतां स्टुडियोन फिल्म शूट करपाचे दीस गेले. अशे वेळार तुमी स्टुडियो गोंयान येदो व्हडलो फिल्म सिटीच्या नांवान तयार करूंक सोदतात, इतलो पयसो उजळूंक सोदतात आनी सरकाराक तर पयसो खर्च करून लोकांचे पयशे लोकांक चड कर लावन उधळपट्टी करपाची संवय जाल्या. म्हाका दिसता हाचे फुडें तुमी अशें कितें करचें पयलीं हांगचे कलाकार हांगचे फिल्म मेकर हांकां कन्सल्ट करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळीचो मतितार्थ तोच आसा. तुम्ही दोघी जाण लक्ष्मण बाब आणि तू सचिन बाब तुम्ही दोघी ह्या कार्यावळीन आयले, बऱ्यो तुम्ही सजेशन केले, एक बरी चर्चा जाली अशें हांव मानता. तुमकां दोघी जाणांक गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे हांव उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.